2 दीस पयलीं एसेंब्लीन जो आरजीचो आमदार विरेश बोरकर हेणी एक विशय हाडलो की उबर इल्लीगल गोंयांत चलता म्हणून आनी तेणी कंप्लेन कॉपी आहली रिसंट सारकी 2 दीस पयलींची ती सुद्दां तेणी दाखयली आनी सीएमान खंय तरी डिनाय केलें की उबर चलना म्हणून गोंयांत मागीर थंयसरल्यान एक वर्सभर जालें आमकां खबर आसली की उबर चलता कित्याक खंय खंय धरप आसले खंय खंय व्हिडियो व्हायरल जावप आसलो आनी आमी ऑक्टोबरान गेल्या वर्सा कन्सर्न ऑथॉरिटीक कंप्लेनी केल्ली सो तो व्हिडियो म्हाका मेळ्ळो आनी तो आमी फुडें फॉरवर्ड केलो उबराचो जो पळय व्हिडियो आसलो तो एलोंग विथ कंप्लेन कॉपी आनी तो विशय हायलायट केलो आनी विशय विरेशान रेज केलो म्हणून आमी बॅकअप दिलो भायल्यानच्यान एज अ टॅक्सी ओनर आमी करूंक जाय आसलें एक्चुअली ते सो ही गोश्ट घडना फुडें जो उबराचो पळय ड्रायव्हर आसलो तेणी म्हाका फोन करून बॅड वर्ड्स चालू केले धमकी दिवप चालू केले आनी मॅसेजी घालप चालू केले सो तेजेर आयज कंप्लेन घालपाक गेल्ली आनी आयज आमी खंय तरी जे इल्लीगल ऑपरेशन ऑफ एप बेस्ड टॅक्सी उबर सरकार म्हणटा सीएम म्हणटा ना गोंयांत ना तेजेर आमी वॉयस रेज करपाक गेल्ले आनी गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स 2025 जे टॅक्सीकार नीज गोंयकार टॅक्सीकार जे आतां ती गायडलायन्स येयना फुडें ड्राफ्ट पॉलिसी येयना फुडें भियोन आसले ते खंय तरी एसेंब्लीन आमी रिजॉल्व जातलो म्हणून जाण आसलो इश्यू तो इश्यू एसेंब्लीन रिजॉल्व जालो ना सो तेजेर एक वॉयस रेज करपाक गेल्ले आमी जो आतां उबर इल्लीगल चलता तेजेर आमी ऑक्टोबरान गेल्या वर्सा 2024 कंप्लेन केल्ली आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीकूय दिल्ली तितून सीएमओ सायबर क्रायम सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट सगळ्यांक हेंका गेल्ली सो हेजेर खंय तरी एक्शनूय घेवंक ना हेजेर कन्सर्न कोण कोण पळय भाडी मारता तेजेर तेंची नांवां मोबायल नंबर आनी कोण हो किंग पीन हा उबर चलयता गोंयांत तेजी सगळी डिटेल आसली आतां कोणाच्या आशिर्वादान चलता जांक इन्व्हेस्टिगेशन कोणाच्या प्रेशरार जावंक ना ते आय डोंट नो सो ती उबराचेर खंय तरी चलता आनी उबराचेर एक्शन ही घेवंक जाय सरकारान इल्लीगल चलता नाल्यार फाल्यां कितें करूंक हा ड्राफ्ट पॉलिसी काडल्या ती थंयच दवरूंक हा आनी सगळे पळय एग्रिगेटर आनी कॉर्पोरेट लॉबी आहा तांकां सरकार प्रमोट करूंक हा ताका लागून आयज वॉयस रेज करपाक लागून आयज आमी हांगा येयल्ले कितें जाल्लें मेच्या 20 तारखेर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान एक गायडलायन्स हाडली गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स आनी ते गायडलायन्साक लागून भरपूर इश्यू जालो आख्ख्या गोंयांत वॉयस रेज करप चालू जाली ह्या एज पर दीस गायडलायन्स गोंयची अरावंड 60,000 फॅमिली जे टॅक्सीकार आहा पायलट रिक्षाकार आहा ते सोंपपाचे कंडिशनार आसले आनी आमी वॉयस रेज केली आमी वॉयस रेज करता म्हणून खंय तरी आमची कंप्लेनी घालप जाली आमची हिस्ट्री शिड्यू काडप जाली आनी आमी जाण आसले की एज अ टॅक्सीकार खंय तरी हो इश्यू एसेंब्लीन रिजॉल्व जातलो म्हणून खुबशे ओपोजिशनाच्या आमदारांनी आमकां सपोर्ट केलो वॉयस रेज केलो इवन रुलिंगाच्या आमदारांनी वॉयस रेज केलो बट हो विशय हो रिजॉल्व जावंक ना आतां विशय कसो आहा आतां सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवेज मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया नितीन गडकरीन एक गायडलायन्स हाडला सेम असो सिमिलर ही गायडलायन्स आहा पळय थंय आनी जंय जंय खंय तरी एप बेस्ड टॅक्सी चलता की ऑल ओवर इंडियन तेंचेर तांकां लागून हाडला ती आनी ते सगळे आयज जे पळय एप बेसाक गाडयो चलयता ऑल ओवर कंट्रीन जे मेट्रोपॉलिटन सिटीन जंय फिजिबल आहा ते आयज प्रोटेस्टाक गेले एक म्हयनो जालो ते प्रोटेस्ट करप चालू आहा तेंचें आंदोलन चालू आहा बिकॉज ऑफ दॅट गायडलायन आनी सरकार आयज खंय तरी आमचेर ही हाडून एक आमकां तणावान दवरूंक सोदता आतां खुबशे टॅक्सीकार आमचे चिंततात आनी स्ट्रेसान आहा एन्झायटीन आहा बाबा ही गायडलायन्स केन्ना तरी स्क्रॅप जातली जर ही गायडलायन्स स्क्रॅप जायना जाल्यार आमचें कशें चलतलें उदरनिर्वाह जे पळय फॅमिली हेजेर डिपेंडंट आहा ती कशें धंदो चलयतले जावं आपले फॅमिलीक पोसतले हेजेर टेन्शनान आसली आनी आयज आमी केन्नाच न्हू पळय तशें एसेंब्लीक दोळे लक्ष दवरून आसले एसेंब्लीक दोळे लावन आसले 24 वरां म्हणजे जे पर्यंत एसेंब्ली चलता सगळे 9 ते 11 12 पासून आमी मोबायल फुड्यान घेवन पळयताले बाबा कितें तरी इश्यू रिजॉल्व जाता गायडलायन स्क्रॅप जाता ती जाली ना सो ताका लागून खंय तरी आयज वॉयस रेज करूंक जाय आसलो ताका लागून आयज आमी हांगा सगळे टॅक्सीकाराच्या भावाच्या वतीन हांगा येयल्ले आयज आमी सो सरकाराक अजुनूय सांगता ही जी गायडलायन्स हाडल्या गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स ती स्क्रॅप करपाची इल्लीगल जे एप चलता गोंयांत अजुनूय सांगता उबर चलता इवन विरेश बोरकर सरान एसेंब्लीन सुद्दां दाखयल्ल्या की उबर चलता म्हणून बुकींग करून दाखयल्ल्या आनी काल सुद्दां एक कोलवा खंय तरी इन्सिडंट जाला उबर इल्लीगल चलता म्हणजे कोणाच्या आशिर्वादान चलता न्हू हे सगळे स्क्रॅप जावंक जाय बंद जावंक जाय कित्याक हो जो आतां भुरगे आमचे गोंयचे तांकां तुमी खंय तरी एम्प्लॉयमेंट दिनात तुमी तांकां जॉबाक लायना काय धरिना बट जेंच्यानी स्वता सेल्फ एम्प्लॉयड जावन हो धंदो केला तो तर तेंच्या हातीन दवरात नाल्यार आयज जर हे धंदे निमाण्याचे पळय गोंयकाराच्या हातीन उरला ते जर उरना नाल्यार येता ती पिढी आमकां फुडें ब्लेम करतली की आमच्या जाणट्यांनी गोंयाच्या काराच्या हातीन कसलो धंदो दवरूंक ना म्हणून सो ताका लागून तो वॉयस रेज करपाक लागून आयज आमी हांगा येयल्ले सो आजून पासून सांगता एसेंब्ली जाली एसेंब्ली सोंपात येयली 1-2 दीस उरला तरी पासून एक रिक्वेस्ट सरकारा कडेन सीएमा कडेन एक रिक्वेस्ट आहा की ही गायडलायन स्क्रॅप करपाची आनी इल्लिगलिटी जे उबर आनी जे पळय कितें चलता ते स्क्रॅप करपाचे बंद करपाचे म्हणून थँक्यू
दोन कॉपी इन्वर्ट केला, कंप्लेंट कॉपी. एक ऑन बिहाफ ऑफ योगेश गोवेकर आनी सेकंड ऑन बिहाफ ऑफ अंजुना वागोतर कायसा असोसिएशन. सो बेसिकली जालें कितें ते एसेंब्लीक एक इलिगल ऑपरेशन उबर म्हण आमचे MLA ऑनरेबल विरेश बोरकारान इशू रेज केलो आनी गोवमेंटान ऑन द स्पॉट थंयसर डिनाय केलें की उबर चलना म्हण. सडनली कितें जालें विदीन नेक्स्ट 10-15 मिनिट्स एक व्हिडिओ व्हायरल जालो वॉट्सअप ग्रुपाचेर. उबराचो जो मोपाक कस्टमरान गाडी बूक केल्ली आनी तो योगेशा मेरेन पावलो. सो योगेशान कितें सगळ्यांक फॉरवर्ड इवन मिडिया मेरेन फॉरवर्ड केलो आनी तो इशू हायलायट. पर्पज कितें आसलो तो व्हिडिओचो, खंयसरूच कोणाक टार्गेट करपा नासलो, दाखोवपाक आख्खे गोंयचे जनतेक जे फ्लोर ऑफ द हावस डिनाय केला ते चलता म्हण. ते जालें, सगळें जालें. तितून ते व्हिडिओन इनफॅक्ट तितून नांवूय येता, ड्रायव्हर्स नेम देवेंदर, गाडयेचो नंबर येता. खंयच त्या ड्रायव्हराक कोणीच टार्गेट करूं ना, इवन ते व्हिडिओ काडपाक टार्गेट करूं नासलो. सो हो कोण तरी देवेंदर म्हण आसलो. विदीन नेक्स्ट 1 आवर कोण तरी देवेंदर साताड्डेकर म्हण योगेश गोवेकराक फोन करून थ्रेटन करता, आपूण हें करतलो. तितून तो क्लियरली योगेशाचें नांव घेता आनी मोपाचो एकलो नांव वारंग म्हण भुरग्याचें नांव घेता, तुमकां दाखयता म्हणटा आपूण कितें. सो आमी तेजेर व्हडलें घेवन बसोंक ना, कित्याक खंय तरी आमकां दिसलें तेका रायट आसा आपली सायड हें करपाक. सो आमी तेजें व्हडलें घेवन बसोंक ना. काल तेणें कितें केलें, मिडियाक तेका ब्रीफ करपाक रायट आसा, कित्याक तेका आपली सायड जस्टिफाय करपाक 100% रायट आसा. तो काल ते करता आसतना तो परतून तांकां थ्रेटन करता. तांकांच थ्रेटन करिना, जितली टॅक्सी स्टँडां गोंयची पळय तांकां तो टार्गेट करता. सो आमी आयज तेजेर कंप्लेंट करपा, आमी पळय तेका व्हडलो इम्पॉर्टन्स दिना. आमचो इशू कितें आसलो, त्या मनशा खातीर खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जावं शकता. आनी आमी बेश्टेच म्हणून 2 म्हयने पयलीं ह्याच गांवांत त्या भुरग्यान मस्ती केल्ली आसा, हांगा FIR रजिस्टर जाल्लो आसा. तशेंच म्हाज्या कडेन पर्सनली ताणें आमच्या कानोयेच्या गांवांत टॅक्सी स्टँडार अशेंच जाल्लें. मागीर हांव इंटरव्यून जालो, इवन ती लँग्वेज तेजी आहा पळय थ्रेटनींग लँग्वेज आहा. सो आमी PIक रिक्वेस्ट केला, तुमी जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेवची. फक्त आमचो कन्सर्न आहे लॉ एंड ऑर्डर. थँक्यू. म्हाका सांगा, आता जो व्हिडिओ रोहन कांदोळकर, आता काल जो व्हिडिओ एक्चुअली व्हायरल जाला, हो व्हिडिओ रिसंटली हो पयलींचो व्हिडिओ कितें तो व्हिडिओ पळय जसो त्या दिसा आमकां खबर, मागीर जसो तेणें म्हटलें ओल्ड व्हिडिओ, बट पर्पज व्हिडिओचो ओल्ड आनी न्यू ना. आमचो कितें आसलो दाखोवपाचो उबर ऑपरेट जाता. आमी स्वता कंप्लेंट केल्ली 28/10/2024 आमी कंप्लेंट केल्ली सगळ्यांक, जसं योगेशान सांगला. तेज्या फुडें डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान आमची मिटींग जाल्ली. हांवें पर्सनली आयज तो डायरेक्टर आहा ट्रान्सपोर्ट अभिषेक, IAS ऑफिसर अभिषेक, हांवें ताका पर्सनली सांगलेलें, सर डू यू नो उबर इज ऑपरेटिंग इलिगली इन गोवा, आय डोंट हॅव एनी आयडिया म्हणपाक. ताका हांवें म्हणलें, सर एटलीस्ट यू नो अ कॉपी इज इन्वर्टेड टू युअर ऑफिस, आय एक्सट्रीमली हॅव नो आयडिया म्हणपालो. आमच्या फुडल्यान थंय डायरेक्ट ATD आसले गोंयचे. तेणें ATD क्लियरली सांगलें विदीन 24 hours आय वॉन्ट रिपोर्ट ऑन दीस, द एलिगेशन वॉज बींग लेवल, आय वॉन्ट रिपोर्ट ऑन दीस. सो गव्हर्मेंट डिनाय करता पळय, आमकां खबर ना ही कॉपी आसा. उबर आता केन्ना येयली एक्चुअली, आमच्या केन्नाच्यान ऑपरेट जाता गोंयांत फॉर लास्ट 8-10 months. जे गोवा सेवेच्या पयलीं वता ते ना फॉर लास्ट 10 months, 8-10 months. मंथ. आनी सरकारान जेन्ना स्टेटमेंट केल्लो की आपण येवंक दिवचो ना आनी अशें कांय घडना जायना म्हणून उबर चलना, सो सरकाराक खबर नासलें की स्टेटमेंट करच्या पयलीं हो चलता वो चलना. हो सरकाराक बेसिकली सगळें खबर आसता. ही कॉपी आसा न्हू, CMOक इन्वर्ट केल्ल्या. हे सोडून दिवन कॉपी वाचूंक ना. हांवें डायरेक्टराक, ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर क्लियरली सांगलेलें. थंय 10 ऑफिसर्स आसले ATDs ऑफ गोवा अलॉंग विथ मी, आनी 15 लिडर गोंयचे आसले, टॅक्सी युनियन लिडर्स आसले. तेज्या ऑफिसान मिटींग जाल्ली. हांवें त्या क्लियरली सांगलें, सर उबर इज ऑपरेटिंग इलिगल. तेणें त्या टायमार इन्स्ट्रक्शन दिल्ली ATDक, आय डोंट वॉन्ट टू मेन्शन दिया नेम. 2 ATDक इन्स्ट्रक्शन दिलें, आय वॉन्ट रिपोर्ट ऑन दीस विदीन 24 hours म्हण. सो गव्हर्मेंट डिनाय करूं शकना, कित्याक आमच्या कडेन कॉपी आसा. प्लस हांवें पर्सनली वर्बली ताका सांगलेलें आनी तेणें सांगलें आय वॉन्ट रिपोर्ट ऑन विदीन 24 hours म्हण. सो गव्हर्मेंट डिनाय करूं शकना, इट इज ऑपरेटिंग इलिगल. सरकारान जशें सांगलेलें की एकूच आमी एप सद्या गोंयांत दवरतले, खंयचो गोवा मायल्स. आतां बाकीचे आतां स्क्रॅप करतले म्हणून उडयतले. पूण आतां तुमचे हें कितें, आतां तितून जशें एक न्यू गायडलायन हो एक पॉयंट येयलो तुमचो. आतां उबर चलता हो एक पॉयंट येयलो. कशें तरेन बंद करपाक फुडें पावल उखलतले, कित्याक एसेंब्ली आयज शेवटचो दीस. नो हितूनूच कित्याक उबरूच ना. टॅक्सीनूय तुका हांगा खुबशे अशे इलिगॅलिटीज चल्लेले आसा. रेंट कारींनी इलिगॅलिटीज चल्लेले आसा. भायले ऑपरेटर इलिगली ऑपरेट जाता. सो म्हाका दिसता सायबर क्रायमान एक्टीव जावचे पडटले. हे कोण आपली ऑफिसां उगडून आपले वेबसायटी करून हांगा ऑपरेट जाता तेजे एक्शन घेवचे पडटलें. भायले खुबशे ऑपरेट उबरूच न्हू, खुबशे ऑपरेट म्हाका दिसता टॅक्सी आनी रेंट कार नात म्हणल्यार 10-15 इलिगल ऑपरेटर्स गोंयांत ऑपरेट जाता. काल जशें प्रेस घेतली पळय तो कंप्लेन कोण म्हणटा पळय, तेणें अशें म्हटलें की जे स्टँड भायर आसता भाडी घेतात पळय ते सगळें बंद करचें, आपण सरकारा कडेन मागणी करतलो म्हटलें पळय. तो आतां येदो व्हडलो तो कितें म्हणटा तेजेर आमी रिप्लाय, तो येदो व्हडलो. एक्चुली आमी टॅक्सीकार आमी ताका वळखात ना. तेणेंच काल आपली आयडेंटिटी डिस्क्लोज केल्ली आसा. तो कितें म्हणटा तेजेर व्हडलें इम्पॉर्टन्स, अनवॉन्टेड मनशाक बेश्टें इम्पॉर्टन्स दिवया नाका न्हू.
आता तुम्ही कंप्लेंट केला हय. जर समज पोलिसांनी कारवाई करना जाल्यार तुमचे फुडले चॅकिंग आसतलें ना आमी आतां हे कंप्लेंट आमी समजा कितें डिमांड कितें केलं तुम्ही आता डिमांड आमी एक्शन आमचे पळय आमकां ताका खंय हिरो करपाचो ना ताका लायमलायट ना आमचो कन्सर्न इतलो लॉ एंड ऑर्डर फाल्यां तो हांगा येवन थ्रेटन करता पळय जी लँग्वेज आहे ती थ्रेटन करपाची न्हू सो तेजेर एक्शन जावची लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जावं शकता न्हू की तो डायरेक्टली टॅक्सी स्टँडार टार्गेट करता म्हणून आमी कंप्लेंट केली त्याच मनशाचेर एट प्रेझंट मोपा पुलीस स्टेशनार FIR रजिस्टर जाल्लो अंडर BNS सेक्शन 223 380/3 आत्ता तेजेर रजिस्टर जाल्लो अरावंड 9:30 FIR रजिस्टर जाल्लो मोपा एअरपोर्टार सेम कंप्लेंट देवेंद्र सातार्डेकर. माझे नाव पूजन मालवणकर हांव एक टॅक्सी ओनर हांव आमच्या गांवचो काकोतोरचो आयज मनांतल्यान वायट दिसता कित्याक गव्हर्मेंट जे आमचे लोकल लायव्हलीहूड प्रोटेक्ट करता तेंच्या वांगडा रावना हो टुरिजम बेल्ट कोणी बांदलेलो टॅक्सी ड्रायव्हरांनी धाकट्या हॉटेलकारांनी धाकट्या रेंट बायकवाले हे सगळ्यांनी मेळोन हो टुरिजम बिझनस वाडलेलो इतली वर्सां जे चल्लेले आसा सुशेगाद एक हार्मनी म्हणटा पळय तेजे चल्लेले आसा बट आतां जेन्ना वेळ येयल्या गव्हर्मेंट जे स्थायीक लोक आसा तेंच्या वांगडा रावंक सोदिना एग्रिगेटर हाडटा एक गायडलायन्स पब्लीश करता विच हॅज टू बी स्क्रॅप तेंय करिना आयज जावन आसा लास्ट डे असेंब्लीचो तरीत कांय प्रोग्रेस दिसना पीपल आर व्हेरी अनहॅपी लोकांक मनांतल्यान रागूय आसा पण कांय करूंक शकना कित्याक हो तेंचो मेन धंदो ह्या धंद्याचेर तेंचे घरा जेवण वयता तेंचो घरदार चलता भुरग्यांचें एड्युकेशन जाता सगळो तेंचो प्रायमरी बिझनस ऑफ दियार आनी तुमी हेच चेपोवंक सोदता हांव गव्हर्मेंटाक इतलेंच सांगूंक सोदता हेजे स्टेक होल्डर आसा पळय समज ते तूं कॉन्फिडन्सान घेत ते समज तुज्या वांगडा आसा जाल्यार टुरिजम गोंयचो फुडें वयतलो तुमी सगळ्यांक डिवायड एंड रूल पॉलिसी धरूं नाका ते भायले एग्रिगेटर येता तांकां प्रमोट करूं नाका आमच्या गोंयकारांक प्रमोट कर आमचे गोंयकार इतली वर्सां जालीं टॅक्सी चलयता इतले वर्सां जालीं हो टुरिजम फुडें घेवन वयता तांकां तुमी निग्लेक्ट कित्याक करता ही जी पॉलिसी आसा गायडलायन्स आसा इट्स वेस्ट जे पयलींच म्हटलेलें आसा आमच्या भावांनी कितले प्रोटेस्ट केले कितले सांगले एसेंब्लीन कितले क्वेश्चन येले तरी गव्हर्मेंट इज इनइफेक्टीव कित्याक म्हणटा कॉज ताका रिजल्ट येना आनी मागीर लोक म्हणटा कितें हे प्रोटेस्ट करता प्रोटेस्ट बेश्टो कोण करूंक सोदिना लोकांक बेश्टात येवन हल्ला करपाचो मोटीव नासता लोकांच्या पोटाचेर जेन्ना येता तेन्ना लोक इश्यूज करता कित्याक दीस इज द प्रायमरी लायव्हलीहूड जशें म्हटलेलें आसा हांवें आयज लास्ट डे आसा हांव सरकाराक इतलेंच मागता जाता इतले बेगीन तुमी हे स्क्रॅप करा आनी टॅक्सीकार भावा वांगडा फुडें सरा कारण आता आम्ही 40 आमदारांक आमच्या एप्लिकेशन केल्लेले की तुम्ही असेंब्लीन आवाज रेज करा म्हणून आमदारांनी केला रुलिंगेतले आहा तेंच्यांनी तितलो आवाज केलो ना पण ऑपोजिशनान जसो आवाज केला पळय आमकां दिसता की 100% आमचो विशय सॉल्व जातलो आमकां कितें जाय बेजिकली आमकां ही गायडलायन स्क्रॅप केलेली जाय जे 2 ॲप चलता एक रोहन खोटे टुरिजम डिपार्टमेंटाचो गोवा टॅक्सी ॲप आनी गोवा मायल्स ॲप आमचो सरळ एकूच डिमांड आसा सरकारा कडेन ते आमकां तुमी गॅजेटेड रेट दिल्या त्या गॅजेटेड रेटीक सगळ्यांनी चलोवच्यो गाडयो जशें आमी चलयतात तशें त्या ॲपांनी चलोवचे आमच्या मदीं धुसपट घातल्या ह्या ॲपांनी ह्या सरकारान तांकां कमी रेट दिल्या त्या खातीर आमच्या मदीं वादावाद जाता आनी हे ॲप एग्रिगेटर्स हे हाडपाचे विशय सरकारूच करतात तेंची बॉल्सां भरोवंक जाय म्हणून सो आमचो एक सिंपल रिप्लाय सरकाराक की बाबा जी तुम्ही गॅजेटेड रेट आमकां दिल्या ही आतांची न्हू ही आदीसून 80s 90s आमकां सरकारूच गॅजेटेड रेट दिता हे आपणाचे बॉल्सां भरपाक लागून जाय म्हणून आतां नये कायदे हाडटा चेंज करतात सो आमचो एकूच डिमांड आसा की जी गॅजेटेड रेट आसा पळय ती सगळ्यांक दिवची जे गोवा मायल्स आसा टॅक्सी ॲप आसा आनी आमी जे लोकल चलयता पळय त्याच रेटीक आख्या गोंयभर टॅक्सी चलोवंक जाय आनी आमचो बेजिकली डिमांड स्टँडाक आमकां प्रोटेक्शन कित्याक आमच्या गांवांत हॉटेलां येतात त्रास आमी भोगता गार्बेज जाता नॉयज पोल्युशन जाता हे जाता सगळें सो आमकां रायटफुली अधिकार आसा आनी तो अधिकार आमकां सरकारानूच दिल्लो कारण आदी तुका टॅक्सी घेवंक जाय सरकारान सांगलेलें हॉटेलाचें लेटर हाड तेन्ना तो तुका हॉटेल लेटर दिलो की तूं थंय कंप्लाय करूंक शकता टॅक्सी सो हे सरकाराचें डिमांड आमी काय करूंक ना सरकारान आमकां सांगलेलें हॉटेलाचें लेटर हाड त्या माध्यमांतसून ही स्टँडां क्रिएट जालें सो ही स्टँडां इलिगल अशें म्हणूच शकना आनी आदीसून आमी आमच्या गांवांत पोट भरता आमी दुसऱ्या गांवांत वचून पोट भरिना सो सरकाराक डिमांड आसा आमचो की गॅजेटेड रेट आख्खे गोंयभर करा सगळ्या ॲपांक ती फॉलो करूंक लाया आमी आसा तुमकां दिसता न्हू जी ॲपाचेर आतां तुमी रेटी दिसूंक जाय तुमी डिजिटल माध्यमांतसून वेबसायट क्रिएट करा QR कोड क्रिएट करा तेच्या माध्यमांतसून रेटी डिस्प्ले करा प्रत्येक स्पॉट टू स्पॉट हे आमचो पॉयंट टू पॉयंट जालें इतलोच विशय आमचो आसा जसं तुम्ही आता म्हटलं पळय सेम आसूंक जाय म्हणटा ॲप स्क्रॅप करपाचें गॅजेटेड रेट जर हे जाली न्हू सर आतां गोंयांत विशय कितें जाला अवेलेबिलिटी खूब आसा सो फक्त पयशांक लागून ते बी कित्याक गोवा मायल्साची रेट गोवा मायल्स अंडर चार्ज करता
आनी आमचेर एलिगेशन जाता की आमी ओवरचार्ज करता. सरकारा कडेन कायदो ना अंडरचार्ज करता. ओवरचार्ज करता तेंचे कडेन एमेंडमेंट आहा. पूण आमचो डिमांड आसा की अंडरचार्ज करता पळय ताका लागून सरकारान एमेंडमेंट हाडूंक जाय की हे अंडरचार्ज करून दिवंक जायना तांकां. कळ्ळें? सो एक्झॅक्टली 100% गॅजेटेडेड चलत. म्हाका दिसता गोंयान टॅक्सीचो ह्यो विशय आनी हेज्या फुडें वाडचोच ना. जर गॅजेटेड रेटीर गोंयान चलत न्हू, गोंयान सुळसुळीत हे माफिया हे सगळे टॅग लायतात पळय, हे विनाकारण आमकां टॅग लायल्यात. गॅजेटेड रेट जायत 100% विशय सॉल्व जातलो सगळो. जशें आतां फूल कॉन्फिडन्स तुमी टॅक्सीकार म्हणटात की आमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. जर सॉल्व जातलो जाल्यार तुमकां 40 आमदारा कडेन वचपाची इतली गरज कसली आनी इतली तुमची लढाई ही चालू आसा जाल्यार अजून मेरेन सरकाराचे दोळे व त्यांचे कान कित्या खातीर उगडोवन तुमच्या कडेन ऑन टेबल बसवना आनी कितली आश्वासनां तुमी सांगीत रावताल्यात आनी तुमी स्वताक हे करून दवरतल्यात. एक पळय विशय कसो आहलो, जेन्ना टॅक्सी माफिया आमी म्हणटाले एप नाका हेज्या पयलीं आमी जस्टिफिकेशन दिवंक नासलें तांकां. सो आमकां आमच्या टॅक्सीकारांच्या माध्यमांतसून एक रिप्रेझेंटेशन आमकां एमएलए दिलें. आमकां एप कित्याक नाका तो हे जस्टिफिकेशन आमकां सगळे एमएलएंक पावोवंक जाय आसलें. सो हे पेपराच्या माध्यमांतसून असोसिएशनाच्या माध्यमांतसून आमी प्रत्येक एमएलएक सांगलें की आमकां एप कित्याक नाका तो. आतां आवाज फक्त गोंयान कितें जातालो, एप नाका. टॅक्सीकार म्हणटा एप नाका कित्याक नाका तें कोणूच सांगिनासलो. सो हे आमकां माध्यम जाय आसलो की 40 आमदारांक आमचें रिप्रेझेंटेशन पावोवंक जाय आनी 40 आमदारांनी आमचो आवाज एसेंब्ली हावजान करूंक जाय. ऑपोजिशनान आवाज केलो, रुलिंगेंतल्या थोड्यांनी आवाज केलो, पण जे भशेन आवाज जांगल तसो जावंक ना. पण आमकां तरी आशा 100% गॅरंटी आसा की आमच्या वाटेन विशय सॉल्व जातलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.